हॅलो गाईज, कशी आसा तुम्ही सगळ्यांना? होप तुम्ही सगळ्यांना बरी असतील. तर गाईज आफ्टर गणेश आम्ही ब्लॉग काही शूट करू ना. हय न्ही, लास्ट आम्ही 5 दिसाचे तुमकां घातलेले आसता ब्लॉग. आनी आम्ही 5 दिसा नुस्तें हाडून खाले, सगळें खालें. नुस्तें बी श्रावण जावन जें कितें खावपाचें आशिल्लें तें आमी सगळें खालें. आनी आमी तुमच्या वांगडा कांय शूट करूं ना, बट आयच्यान आमी शूट करतली. आयज आसा सॅटरडे आनी आमी गेल्ली हॉस्पिटल बिकॉज हॉस्पिटल मिनींग दाताचो अपॉइंटमेंट आशिल्लो तेजे खातीर. बट तो अपॉइंटमेंट आशिल्लो ट्युसडे, सो तेणेन नेक्स्ट तारखेक केन्ना तरी अपॉइंटमेंट दिवं. सो कांय चॅक जावना दात आमचे दोगांचे सारकें ना. कॅविटी जाल्यार रूट कॅनल बी करतना आमकां. सो सद्या खातीर नुस्तें इल्लेंशें घेतलां. मागीर नुस्तें घेतलें बिकॉज आयज आमचो येतलो किशन ब्रो. तो ब्रो तुमकां याद आसा जाल्यार तेन्ना मागीर हांव व्लॉग स्टार्ट करतलें. आतां तुमकां हांव नुस्तें दाखयता जें नुस्तें घर दारान येता तेंचे कडल्यान घेतलां. फेवरेट तें नुस्तें कोण आमचें वीट दीज हें नुस्तें आमच्या दोगांचें इतकें फेवरेट जाणा. मस्त लागता हेंची कडी प्लस तळ्ळेलें. मागीर नुस्तें घेतलें मे बी फोंडाच्यान हाडटली, बट सद्या खातीर इतलेंच. तें आतां आमचे पिटूक बीन हाडोवपा जाय. सो तुमकां आमी मागीर मेळटली. स्टे ट्यून. बाय बाय. हॅलो. तर आतां टायम जाला 1:26 आनी हांव बरें न्हांवलें, फ्रेश जालें, कडी करून काडली. बट किशन ब्रो आमचो म्हणपाक लागलो की तूं बी फोंडा यो. तें थंय रावलां. सो हांव परत तेच कपडे घातले आनी हांव वयता परत. हांगा वलें जाल्यार केंसां खातीर म्हजें टी-शर्ट. सो हांव तुमकां थंय मेळटा. सद्या खातीर हांव वयता. स्टे ट्यून. म्हणटलें खंयच्याय टायमार वयता म्हण आमी. कितें करतलें, फोंड्या बाजार सामको लागीं आहा न्हू. सो आमी परत वयता येता कितें कितें करता. हेका एक माणक्यो नजरेन असले नुस्त्याची कडी केल्या वचोन आमगे. असले नुस्त्याची ते देत रे. हेज्या मातशे व्हडल्यो म्हळ्यार ते 6 पीस आहा. बरें असले नुस्त्या कडी केल्या. सो फायनली आमी ही नुस्तें घेतली जेका कोकरा म्हणटा आमी. जाल्यार केन्ना दोगांनी खावंक नासलें. सो तो म्हणपाक लागलो हें बरें लागलां. आनी घरा कडेन वचोन ते कट करचे पेक्षा हांगात म्हणल्यार तेंचे कडल्यान कापून घेवया. सो हे पळय ते सारकें इसवण कशें कट केला. आय थिंक कोकर म्हणटा तो. डोंट नो, आमी चड टेस्ट करिनासलें. सो आमी हेंची चड करून कडी करपाना बिकॉज कडी ऑलरेडी केल्या आमी ते नुस्त्याचे उदक तुमकां फ्रिजान दाखयलें पळय आमी तें नुस्तें. आनी फ्राय केल्यार म्हाका दिसता बरें लागतलें. आनी आमी बोडूक सुद्दां घेतलेले बारीक बारीक कट करून आमच्या माजराक घालपाक. सॉरी. आनी 1 हेजें जालें. बरें जाता न्हू पीस. सारकें इसवण कशें दिसता पळय पळोवपाक सुद्दां. मे बी टेस्टी लागतलें. तुमकां घरा कडेन दाखयतलें आमी खावून. चड पिकी नाका न्हू. शिपुरो तन्नी काड. मागीर ती कुसता. बेस्ट चिली करूया. बेस्ट चिली खातीर 4 टमाटा पिकी काड सामकी. काडली ती ऑलरेडी. जावं पिकी नाका. पिकी नाका. इल्ली कोथमीर. तन्नी काड रे. कॅप्सिकम 20 रुपयाची कशी लागतली आमची. कशी तांबडी रे तांबडी. मनात कापा लागल्यार फायदो घरा कडेन करता म्हळ्यार खूब टायम आहा. ना तूं सगळें चिकन मातशी तूं धुवन काड. सगळी बाकी हांव करता. वयल्या बाजारांतली आमी सर्त काडून आशिल्ली. हरशीं आमी सर्तींतली काडून लागत ना बेश्टी कितें काडूया. आतां म्हणल्यार एक काडुया केन्नाय काडटले न्हू आमी काडून नासले. सो एक आमी दोगांनी मेळून काडल्या आनी तेणीन बी एक आपली सेपरेट काडल्या दिसता. सो पळोवया.
ग्रीन चिकन घेतलें, नुस्तें घेतलें. नुस्तें कसलें तें तुमकां मागीर सांगता. आमी घेतलें म्हाका खबरच ना. बेश्टे पावता तेंच्या वांगडा तो खंय पळोवन ताका कांयच कळना. चिकन समोसा तरी सांगचा आशिल्लो. कितें तेणी कितें सांगलें कांकण आमकां भूक लागली सो तेज्या खातीर आमी खाता चिकन फायनली आमी घरा कडेन पावली आनी इतकी बिजी आहा तशें नुस्तें भाजपाक जाय, चिकन चिली करपाक जाय. ऑलरेडी मम्मी कडी केल्या सो आमी फास्ट फास्ट करतले आनी फास्ट फास्ट तुमकां दाखयतली. हें पळय हें तें नुस्तें येदो म्हणटा कोकर खंय आमकां दोगांयकूय सांगलें आमी इसवण म्हणटा आशिल्लो. अशें पीस जर आमकां काडून हाडलें जाल्यार. आनी आतां आमी करता चिली. तेजे खातीर गेरे घाल. गेरो पळय यो मगो धर कितें करता तें ना सगळें करतलें. सो हांव घालता मीठ आनी चिकन आनी चिली सुद्दां करपा तितून मातशें चडूच घालता. मागीर लिंबू मिरची पावडर पिकी हाडप न्हू तर तें मातशें हळदी आमकां मिक्स कर आनी घाल मिरची पावडर घालून घालूं तितून खंयचें नुस्तें जिंजर गार्लीक पेस्ट मीठ लसूण शिल्लें मागीर सगळें आतां करतलें नो टायम जाता टायम तव्यार घालता न्ही आतां हितून चड घालता ही पेस्ट ग्रीन सुद्दां चिली चड केल्यार हांव तुका ती पेस्ट राजा हितून ही पेस्ट घाल नाका हितून ती पेस्ट गार्लीक पेस्ट दी दी तेका तेवूय गार्लीक बरें लागता रे गोड 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 लागता खंय दिशा दिवू रे एकाच बॅचीन घालुया एकाच हेजेर जातले की तेका आनी एक रावंड पडटलो आनी एक रावंड पडटलो ना ना एकाच जालें गो बरें जावन या क्रिस्पी आय थिंक नुस्तें टायप जावना अजून आनी हेणी रवो चड लावूं नाशिल्लो म्हणून तें अशें दिसता आतां चिकन बॉयल जाले उपरांत मागीर आमी हें करता. तर गायज आतां आमी चिकन चिली गोवन कशी करता पळय ती शेअर करता तुमच्या बरोबर आनी इफ तुमकां आवडली जाल्यार तुमी करा नाल्यार बेश्टी पळया आमगेर तरी राव तुमकां दाखयता. सो फर्स्ट तेल घालता आनी चिकन आसा तें सोड घालूया हे पळय हे चिकन आतां मातशें बॉयल करून घेवपाचें आनी मागीर ते सायडीन बॉयल म्हळ्यार ऑयल घालून तेका सुकोवन पडलो लिंबू ऑयल हांवें घातलें तें तुमी पयलेंच न्हू आनी हें पळय मातशें बॉयल जावन सो नुस्तें जो मेरेन हांगासर फ्राय जाता कितकें बरें दिसता न्हू ब्रायट सो म्हळ्यार हांव चिलीची तयारी करता. सो सगळ्यात पयलीं हितून हांवें 3 टमाटां घेतल्या आनी सुकोवन म्हाजें सगळें मिक्स केलें तेजे खातीर आतां हे टमाटा हांवें सेपरेटानी करून टमाट चिली आनी कोथमीर वांगडाच हांव तांकां सोटे करता. एक्चुली कोथमीर लास्ट घालप आसता आनी हेजे कांद्याची पात ते म्हाजे कडेन तें सुकोवन सगळें मिक्स जालें मागीर वांगडा आसुनी सो हे टमाट हांव बरें अशें मिक्स सोटे करून घेतलो आनी बाकीचें दाखयता हितून बाकीचे पळय हांवें एक कांदो घेतला अशें स्क्वेअर कापला मिरची मागीर डबो मिरची आनी आमचे जिंजर गार्लीक बेगीन जावपा खातीर म्हाजें प्रोनाउन्सिएशन किद्याचें कितें जाता सो तुमकां रेसिपी दाखयता. सो टमाट न्हू मस्त पैकी सोटे जाले आसा आतां आमी तेतून घालता ऑनियन कॅप्सिकम हे सायडीन काडटा हांव तें काडटा ना हितून मिक्स जालें तेल घाल मगो तेल घाल तेल जाय आशिल्लें चल घाल सगळें घाल कितें आसा तितलें कळनाकाच नाही घातली हे फक्त घातली हांवें सगळी
हे जे वेजीस आसा त्यो चड शिजपाक जायना, सो मातशें शिजल्यार पुरो. एक 2 मिनटां, 2 न्हू 4 मिनटां. चिकन घालून जातकीर ॲड करूया. हेतून पयलीं टेस्ट हें करून पयलीं घाली काय ना ते बरें बरें. मस्त दिसता न्हू. आनी आमी मुद्दाम बॉयल करपाक दवरले. अशी थोडी करना आसतली बट हय आमी बेगीन जावपा खातीर हे चिकनाचेर एका हेचेर अशें करून घातलें दवरलें आमी. म्हाका दिसता पुरो जाल्यार इंग्रेडियंट चिली खातीर दाखय सगळी सॉसीस हाडल्या आमी. पुरो पुरो मागीर घाल सद्याक ग्रेवी खातीर करूया. एक सोया सॉस, टोमॅटो केचप, टोमॅटो केचप, मागीर रेड चिली सॉस आसा तेवूय बी घालतली आमी. आनी इल्लीशी जिंजर गार्लीक पेस्ट इल्ली घालता मातशी, कित्याक गार्लीक ते हें जावन ना. इल्लीशी हय जिंजर गार्लीक पेस्ट आसा तें मिक्स करूया. आनी हें कशें घालप आसलें सांगलें ना. आनी ह्यो ज्यो आमचे बॉयल केली सगळ्यो चिकन, लेट्स सी कशें कितें टेस्ट येतलो तो. तसो आमचो टेस्ट न्हू बरो येता देव तुमकां. तुमी खावन पळया एक दीस रेस्टॉरंट घालता मागीर या टेस्ट करपाक. म्हाका दिसता आमी तोंडान म्हणत उरतली. कितके यम्मी दिसता न्हू, टेम्पटींग. वाव घालता मागीर ही चिली इतकी बरी टेम्पटींग आनी टेस्टी लागता ना. इल्लीशी साकर घालताली आमी आतां जेवणा बरोबर खाता न्हू, सो तेजे खातीर हांव तिका सुकोवपाक सोदता. नाल्यार ही सारकी पावा वांगडा खावपा खातीर मस्त आसा. गॅस मोठो दवर गो. चिली, फीश फ्राय आनी उकडे शीत आनी कडी राव तुमकां. आमचो टुडेज मेन्यू चिकन चिली, फीश फ्राय, पळय हेच नुस्त्याची कडी असली उदय सारा केले ते, आनी यमी यमी उकडे शीत. सो गोवन फीश थाली आमची रेडी आसा, पूण थालीन तुमकां दाखोवना मागीर दाखयता. सो वाव आतां आमी यमी यमी हे एन्जॉय करतली. हॅलो 2:05 जावन आतां 8:30 जाली. तर मेन्यू तितको दाखयलो तुमकां. मागीर आमी यमी यमी सामकें लंच आमचें केलें. आनी कांयच मागीर शूटूच करूना. मागीर आमी न्हिदली. हांवें न्हिदलें. मागीर सांजचो तो भंय आमचो गेलो. आजुनूय आमची न्हीद हें जालां. खूब टायम न्हिदले आमी 6 पर्यंत. आतां म्हणल्यार बेश्टें तुमच्या वांगडा परत शूट करूया. कितें करता ती पळोवया. तुमी कितें करता ती पळोवया म्हटलें. सो हें आपलें कितें करतालें आनी हांव तुमकां दाखयता आमची माजरां. मम्मी बी पळय टी व्ही पळयता आनी आमी आसा हांव वेलची खाता. ते कितें तरी दवरिताले तेका हांवें भायर आफयलें. हांव वयतलें परत दळपाक. हय मिरी हय ते कितें कसाय करता. सो तेजे खातीर आनी हांव तुमकां कसाय दाखयना. सो मम्मी खातीर मम्मी आमची थंडी जाल्या तेजे खातीर. सो ते कितें तरी युट्यूबाचेर पळोवन कितें करताले. सो तुमची खबर घेवया म्हणलें आनी आमी आसा. लॉटरी ती तुजी गो तुमकां दाखोवप ना. हांवें सांगलें पूण आमी काडल्या म्हणून सर्त. तशी आमी चड केन्ना काडिना सर्ती बिर्ती. ते थंय दिसता चड ना कितें काडटा. फर्स्ट टायम आमी दोगांनी एक एक तशी पर्सनल अशी काडली. पर्सनल हय पयलीं आमी काडटाली बट पर्सनल पयलीं म्हळ्यार मम्मी बी अशी. पण दीस टायम पर्सनल. सो हांव पळयता. मागीर ती पळय माजर दाखयता क्यूटशी. म्हागेलो फेवरेट बेबी तुमकां दाखयतालें पळय हांव केन्नाय ब्लॉगान. तो ब्लॅक एंड व्हायट तो म्हाजो गेलो. नाच जालो खबर ना कित्याक म्हणून. बट म्हाजो फेवरेट आशिल्लो तो. आतां हेंचे फाटल्यान हेका हांव तितकें हें करना. पूण केन्ना केन्ना हें म्हाका बरो दिसता मातसो ल्हान असो. ते पेट्या भशेन म्हागेलें मातशी न्हिदल्या नुस्तें खावन शुश्ट शुश्ट शुश्ट. आनी हे तेजी मम्मा बरें. ही मम्मा पळयता पळय. आनी ह्यो पेटो. आतां एक जाय म्हाका ल्हान ल्हान पेटे. आनी कितें म्हणटा तुमी. तुमच्या सगळ्यांची चवथ कशी जाली. आमची जाल्यार बेस्ट जाली. आमी तुमकां शेअर केलें फर्स्ट डे, सेकेंड डे आनी लास्ट दिसाचो ब्लॉग. तुमच्या सगळ्यांची कशी गेली चवथ बी. सगळ्यांगेर कितले दीस गणपती बी आशिल्ले तुमगेर. आमगेर जाल्यार मेन घरा कडेन
1.5 दीस आशिल्लो आनी हांगासर आत्याल्या सायडीन आत्यागेर 5 दीस आशिल्ले. सो आमी दोनी कडेन एन्जॉय केले मस्त अशें. आतां 8:30 जाल्यार न्हू, मागीर 9, 9:30 बी म्हळ्यार जेवतली. आजुनू जेवण सामकें हांगा आसा. उकडे शीत बी केल्लें न्हू, सो रोखडें पोट भरता उकडे शीतान आनी फीश चिकन ओवरलोड. आनी फाल्यां गिराण दिसता न्हू, सो पळोवया कितें कशें कितें तें धरपाचें ना तें. थोडीं म्हणटा 2 पर्यंत कितें, पळोवया कशें कितें तें. नाल्यार मागीर खावपाक मेळपाना नुस्तें बी. फाल्यां सांगतलें तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान. इफ आमी गिरायण धरता बी जाल्यार. चडशीं धरता तेचेर आसता न्ही तें, थोडीं मे बी मानिना आसतलीं. देव जाणा कशें कितें फाल्यां पळयतलीं. सो आतांच्या खातीर स्टे ट्यून. सांगता इफ आमी कितें करता बी जाल्यार तुमचे वांगडा हांव शेअर करतलें. ओके, स्टे ट्यून. अरे बा कितें तरी कुटू करता. मम्मी आय थिंक कडेन दवरल्या. हें पळय कितें कुटू करता. आय डोंट नो. स्टे ट्यून.